पुरस्कार आणि तिरस्कार आमच्या बाबार्थे जिणेक व्हड आधार. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ ह्या जाक बाबानो, बाबा भयणीनो, धार्मिकानो, काल तावन ह्या जाकाच्या ट्रान्सफरा विशयांत सगळ्यांनी खबर जावन आसा. ह्या जाक धार्मिकावरनी चड आथुराय लायिकांक खंयचो पत्राप खंय वेता चूक न्हय. ती उर्बा, ती आशा, ती साहस आसचें. थोडे वर्सां पयलें एका दियेसीजेंत एका तरणाट्या आनी उर्बेवंत ह्या जाकाक गवळी बापान पयले फावटी विकार जावन एका फिरगजेक नेमाक केलो. व्हडा उर्बेन ताणें त्या फिरगजेंत मिसांव आराम केलें. गेल्ले ते क्षणी इगर्जे भोंवरी भोंवलो तो तरणाटो ह्या जाक. फुलांची झाडां नातल्लीं. थोड्या म्हयन्या भितर त्या उर्बेवंत ह्या जाकान फुलांचें व्हड उबें केलें. इगर्जेक सोबाय आयली. विविध योजना मांडून हाडली. इगर्ज रिपेरी, ग्रोट्टो रिपेरी, घर रिपेरी वावर सुरू केलो. थोड्यांक बारीस खुशी आमकां रिपेरी करचो पदऱ्याप आयला म्हूण. आनी थोड्यांक त्या ह्या जाका विशयान तितली तृप्ती नातली. त्या देखून ते सांगाता मेळून आयले ह्या जाकाच रिपेरी करचे म्हणून सांगाता बसून योजना घालताले. अशें फिरगजेंत लोकां मदें दोन वांटे जाले. घुस्पोट गोंदळ चड जालो. क्रमेन मिसाक लोक उणो जालो. ह्या जाका विशीं खबरो जाल्यो. हें पळोवन ह्या जाक बेजार जालो. लोकांनी आपणाक तिरस्कार केलो म्हणलें चिंतून ताचें काळीज आनी मन रडलें. तो ह्या जाक येवकारिस्तांतल्या जेजू लागीं वचून मागता. आनी ह्या वेळार मागणें करनासतना ताच्या मतीक पोरण्या सोल्यांतलें इजाया प्रवादेच्या ग्रंथांतलें आवास्वर 40-11 ओळ उगडासाक येता. आनी थंयसर सर्वेस्पर देव अशें उलयता, भियें नाका, हांव तुजें सोबें आसा, घाबर नाका, हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां आनी म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळतां. ही उतरां त्या तरणाट्या उर्बेवंत ह्या जाकाक धैर्य दिवंक पावली. त्या दिसतावन ताणें त्या फिरगजेच्या कुटुंबाची भेट केली. फिरगजगारांक मस्त खुशी जाली. विगारान त्या फिरगजेंतल्या कुटुंबांत वचून मागणें केलें. पिडेस्तांची भेट केली. गरजेवंताक आदार दिलो. खबरो करतेल्यांची आनी ते ह्या जाकाचेर राग आसलेल्या व्यक्ती लागीं परत परत भेट केली. बक्षाने मागलें. दीस वेता वेता इगर्ज खाली आसली बरोवन आयली. त्या फिरगजें देवान अजापस केलें म्हणल्यार कांय सूख जावची ना. फकत 6 म्हयन्या भितर सगळें फिरगज कुटुंब सांगाता मेळ्ळें आनी विगाराक ताच्या हर एका मिसावान भरपूर सहकार दिवंक पावलो. आनी फिरगज विगाराच्या बऱ्या मुखेलपणाक बरो पुरस्कार आनी सहकार फिरगजगारांनी दिलो. थोड्या वर्सांनी वर्ग जावन वेची घडी येता आसतना सबाराची काळजां मनां रडलीं. पुरस्काराची उतरां वाडलीं. सगळें फिरगज कुटुंब धन्या देवाक अर्गां दिवंक पावलें. मोगाळ बाबा भयणीनो, त्या ह्या जाकान ताचे मिसांव वावरांत ताका लाभले तिरस्कार आनी पुरस्कार देवाच्या कृपेन आनी मोगान ते स्विकार केले. आनी ते ताचे भावार्थी ह्या जाकी जिवीत जिवंक आदार जावंक पावले. असली सबार घडितां आमच्या मतींत आसात आनी त्यो आमकां सांगतात की पुरस्कारा फाटल्यान तिरस्कार खंडीत आसा. तो आमकां मात्र न्ही, तुमकां तुमच्या कुटुंबांत, समाजांत, वावराच्या जाग्यारी तो सुखसो ना. पुरस्कारा फाटल्यान तिरस्कार तो आसा. त्यो आमी मोगान स्विकार करूंक
आणि धन्य देवाक काळजात हांव सत्कार कर आमचे जिवीत आनी वावर मुखार सुरू व्हरूंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. केन्ना आमकां तिरस्कार मेळटा तेन्ना आमची सोंसणीकाय आमी सांबाळूंक जाय आनी आमचो वावर विश्वासपणी करूंक जाय. तुमचो आदलो विगार म्हणटालो 1.5 वर्सांनी पणसां सुरूक पणस दितात म्हणून आनी हांगा दिल्यात, पूण सक्कडी पणसाची रूख 1.5 वर्सांनी पणस दिनात ही आमकां कळीत आसा. 6 वर्सां राखजे. तशेंच आमच्या दिसपडत्या वावरांत बाबा भयणीनो बाबार्थाचें मोगाचें सॅक्रिफिसाचें आनी सोंसणिकेचें फळ जोडिजे तर आमी बरोवशान राखजे तक्षण आमकां लाभनात. देखून सा पावलून रोमा घरां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 15-13 वळ सांगता, देव जावन आसा बरवशाचें मूळ, तुमी ताचेर दवरलेल्या भावार्था उदेशी तुमकां पुर्त्या संतोशान आनी समाधानान भरूंक शकता. आमी करचो वावर बरवशान तो करूंक जाय, देवाचेर विश्वास दवरून करूंक जाय. पुरस्कारा फाटल्यान वचून आसतना, तिरस्कार मेळटना चंचल आनी कंगल जायनासतना देव आमकां सत्कार करता, देव आमकां आदार दिता म्हणल्या बरवशान आमी जर तर सोंसणिकेन आमचो वावर केल्यार देव आमकां पुरस्कार दितलो. मदर तेरेसा सांगता, जर तुजो वावर तूं खालतेपणी वा खालतेपणान करताय, जावं तिरस्कार वा पुरस्कार तुका बादाक करचें ना. कित्याक तुका कळीत आसा तूं कोण, तुजी सकत तुका कळीत आसा कसली सक्तेन तूं जियेताय म्हणून. मोगाचे न्हू, आज आमी सांज जुजेक समर्पिल्लीं फिरगस घरां भावार्थी पर्जा सांज जुजे वावराडी ही परबू आमचे फिरगस कुटुंबाचें एक व्हड फेस्त म्हणून सांगाता मेळून संभ्रमच्याक एका कुटुंबा भशेन सांगाता मेळ्ळ्या. आनी आयची देवस्तुती आमी करच्या हर एका वावरांत आमकां पुरस्कार आनी तिरस्कार सदांच आसतलो म्हूण आनी आमचो वावर सोम्या खातीर आमी मोगान करून ताच्या मानाक सत्कार करूंक आपोवणें दिता. बाबा भयणीनो, आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें जेजू ताच्या माय गांवाक माय शाराक येता आसतना ताची जानवाय, ताची हुशारगाय, ताची शिकोवन आयकून लोक विस्मीत पावलो. लोक म्हणालो, कसली सकत आनी पदवी खंय तावन ताका लाभल्या. हें पळोवन तो लोक विस्मीत जालो, पूण ताची ती पदवी ताणें संतोशान मानून घेवंक ना. बगर ताणें सांगलें, वो सुतऱ्याचो पूत न्ही गे, मोरयाची आवय न्ही गे, जाकोब जुजे जूद हाचे भाव न्ही गे, अशें म्हणून ताका नाकारलो. एका रितीचो तिरस्कार मनोभाव ताचे थंय दाखयलो. तो जेजून सांगलें उतरां आमी आयकल्या हेच्या शुभ वार्तेंत, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुखना, पूण माय गांवांत आनी काशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. बाबा भयणो, जेजू चंचल जावंक ना, तो कंगाल जावं ना. देवा तावन जोड नायली ती कृपा तसो वावर तो करीत गेलो आनी देवान ताका सत्कार केलो. आवर वर्थ कम्स फ्रॉम गॉड, नॉट फ्रॉम ह्युमन जजमेंट. जायते फावटी आमी बरें करता आसतना आमच्या पेल्यातावन आमच्या सांगात्यातावन तिरस्कार मेळटना सगळें सांडून ताच्या तिरस्काराच्या उतरा फाटल्यान कंगल जावन आमी वेताव ना. आमी सोम्याचो आदेश आमच्या मतीन दवरून वावर करूंक सांजुजे आमकां प्रेरण. आयच्या पयल्या वचपान आमकां स्पश्ट जाता की आमी करचो हर एक वावर, जावं तो ल्हान वा व्हड, फिरगेजेंत वा समाजेंत, घरांत वा पेल्याच्या आंगणांत, तो वावर देवाच्या रचनेच्या वावरांत 6 वावराडी जावन मुंदारून येता म्हणलें आमी समजूंक जाय. त्या दिशेन पयलें वचप आमकां समजयता. त्या पासून देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी तुमचे अधीन हाडा. उडासतो बरा, Christians are called not only to pray but also to protect the planet and treat animals and nature with respect. आमकां क्रिस्तांवांक केवल मागणें करूंक आराधन करूंक मात्र देवान आपयला न्ही,
आमच्या प्रकृतीचो मोग करूंक, आमच्या बवऱ्याच्या हर एका जिवीचो मोग करूंक आनी तांचे सांगत मोगान आमचे जिवीत जिवोवच्याक आपोवणें दिल्लें आसा. देवाचें उतर आमकां सांगता आमी करचो हर एक वावरू व्हडा जबाबदारेन, व्हडा गौरवान आनी देवाचो उद्देश जारी जावचे बरें करूंक जाय म्हणून आमकां उलो दिला. पश्चिम बंगालांतल्या रेल्वे स्टेशनांत एकलो वावराडी आपलें दिसपडतें लागेज अनलोड करचें लोड करचें काम करनासलो. एक सादें वस्तूर तो त्या वावराचें युनिफॉर्म घालनासलो, खाली पांयांनी चलतालो, लोक कांय ताका कॅर करिनासलो. एक दीस एक ट्रेन लेट जावन येवचार आसलें, त्या देखून तो वावराडी एका कुंद्या पंदा न्हिदोवन विशेव घेतालो आनी बरें कन्न ताच्या भाशेंत कंतार म्हणून आसलो. इतलो सुमाधूर थाळो गी सुरवेली 2 लायन तो ताची कंतार म्हणटना लोक पयसतान पळयता. मागीर तसो सुमाधूर थाळो आयकून तें गायन पासान जावन तेणें शिंपडून आसलो लोक ताच्या बवर येवन उबो रावता आनी ताचें गायन तें कंतार व्हडा भक्तीन आयकता. आनी ह्या वेळार थंयसर आसलो एकलो म्युझिशियन म्हणटा, अळे रे बाबा, तुका इतलो बरो ताळो आसा, इतलें बरें तूं गायन करताय, तूं कित्याक हांगासर वावर करताय, तुका बरें करून गायन करन, तुका तुजें कुटुंब सांबाळयेत. तो म्हणलो, म्युजीक इज माय प्रेयर, कॅरिंग बॅग्स इज माय ड्युटी, one feeds my soul and the other feeds my family. I don't see any difference, both are God's work. कंतार म्हजें मागणें, लागेज वरचें म्हजें काम, म्हजी जबाबदारी, म्हजें मिसांव, एक वावरू वा एक तें म्हजें मागणें म्हज्या आत्म्याची भूक थांबयता, तर आनी एक कुटुंबाची भूक थांबयता. हांचे मदें म्हाका फरक वा तफावत दिसना. ताच्या उपरांत सबार जाणांनी ताका गायन करूंक आपयलें तरी तो गेलो, पूण ताणें करचो वावर रेल्वे स्टेशनांत करचो वावर ताणें रावोंक ना. तो म्हणलो, एवरी ऑनेस्ट जॉब हॅज डिग्निटी. हर एका कामाक ताची म्हणली मर्याद आसा. मर्याद काडची आमीच. एकल्यान इल्लें ल्हानशें काम केल्लेशें ताका मर्याद नातले बरी पळोवची दिश्ट आमचें तें आसा. हें आमी करूंक नजो म्हणून आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. सांजुजे देवाच्या राजांत कसो वावरलो? तो वावरलो देवाच्या कुशेक सदांच विधेय जावन वावरलो. खंयच्या घडये देव ताका स्वप्नांत उलयलो, त्याच घडये कितेंच तोडव नासतना ताणें देवाचो आदेश पाळलो. मरयेक आपणाची पतीन करून घेवंक आदेश मेळ्ळो आनी ताणें तो पाळलो. उपरांत बाळकां जेजूक आनी मोरयेक घेवन इजिप्ताक राती पालायन करूंक आनी थोड्याच दिसांनी पाटी येवंक हुकूम मेळ्ळी. देवाची खुशी ताका सारकें समजूना तरी देवाक संपूर्ण तो विधेय जालो. देवाच्या उतराक तो पात येयलो आनी ताचो वावर ताणें देवाक मानवोवचे बरी केलो. दुसरें दिसपडतें ताणें करचो सुताराचो तो वावर प्रामाणीकपणान आनी गौरवान तो केलो. बाबा भयणीनो, खंयचोय वावर तो जावं दी, तो आमी मोगान केल्यार ताका देवाची बेसावां धराळ मेळटात. तुमकां ती अनुभव जाल्या. एक वर्सा पयलें म्हाका एक सर्जरी जावन फादर मुल्लरांत हांव आसुल्लो. एकली अक्का फाटल्या 30 वर्सां हांव आयाचें काम करन थंयसर आसा. हांवें तिचे लागीं विचारलें, अक्का, तुका हांगासर वावर करच्यान समाधान आसा गी, तृप्ती आसा गी, कितल्या वर्सां तूं काम करना आसाय? ती तुळवेंत म्हणाली, फादर, यान नर्स डॉक्टर लेको बोल्दू ड्रेस पाड्ದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಸೌಖ್ಯ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಲನ मोकेड चाकरी मल्पे. ती म्हणाली, थंयसर आसलेल्या पिडेस्तांची हांव मोगान सेवा करता, तांची वॉशरूम हांव बरें करून धुता, म्हज्या कामांत म्हाका तृप्ती आसा. केदाळा भवारी परिसर नितळ दवरता,
पिडेस्तांव गुळये वरणी सड ती नितळाय मोतीचे समाधान दिता आणि तांणी सेवची वखदां तांच्या कुडीक लागशी करता आणि ह्या मरिपात पिडेस्तांक हांव गूण करता म्हणाले आणि येन्ना बेलेड हेंक उर्वा पुजी म्हाका बेजारे उपगन बगना 30 वर्सांतान म्हज्या कामाक हांगासर मस्त शाबासकी मेळ्ळ्या म्हूण ती म्हणाली. बाबा भयणीनो, हाचे वरणी सर्तीक आमकां कितें जाय? तेंच केलें झुजें ताच्या जिवितान. ताणें केल्लो तो वावर पेल्यांक मानवलो की ना म्हणलें ताका कळीत ना, पूण देवाक तो मानवलो. तिसरें, सांजुजें ताच्या जिवितान मौनपणाक आनी सोंसणिकायक चड महत्व दिलो. देखून सांजुदे ताच्या जिवितांत बागेवंत कुटुंबा खातीर जायतो त्याग सॅक्रिफायस करूंक ताका साध्य जालें. ताच्या मौनपणा वरवीं, ताच्या सोंसणिकाय वरवीं. जनारी सांगतात सोंसणिकाय खंयच्याय कश्टांक पयलींची किस्सा. सोंसणिकाय एका रुखा बरी पूण ताचीं पाळां कोडू पूण ताची फळां बहुरुचीक म्हणलें आमी समजूंक जाय म्हणून एक सांगणी आसा. मौन आनी सोंसणिकाय आमकां गरजेचें म्हणलें सांजुजे ताच्या जिणे मरिपात आमकां दमून शिकयता. मौनपण देवा स्वताळो आयकूंक आदार दिता तर आमची दिसपट्टे जिवितांत दीग सोंसणिकाय देवाच्या येवजनाचेर पातयेनी दवरूंक आमकां शिकयता. बाबा भयणीनो, थोडेच म्हयन्या पयलें म्हज्या इस्कॉलांत एका पुलिसाच्या भुरग्याक आनी एका भुरग्यान आंब्या रुखा उडयलो फातर त्या चेडवाच्या तकलेर पडलो आनी चेडू घायलें. तक्षण हांव आनी ताची क्लास टिचर त्या भुरग्याक घेवन आस्पत्रे व्हरून गेल्या. पुलिसाक खबर मेळ्ळी आपल्या दुवेक मार जाला म्हणून. पुलीस धांव धांवी आनी एका पुलिसाक घेवन ताच्या जिपाच्या व्हॅनार ताचेर तें ड्रेस घालून आयलो. हांव चिंतलो ताच्या दुवेक तक्षण आस्पत्रेक हाडून चिकित्सा दिल्याक म्हाका तो फुगारता, शाबासकी पाठयता म्हणून. पूण तो आयलो रागाच्या मुखामळान, शीण उसारून आयलो आनी म्हणलो हांव लोबार आशिल्लो, तुजें कितें इस्काल, तूं कितें करताय तें भीक मागताय गी, तुका भुरग्यांक सांबाळूंक जायना गी, भुरग्यांक घायलां, तुका भुरग्यांचें महत्व गुर्तू ना, तुका भुरगीं नात, भुरगीं आसतलें म्हाका तें समजता. कठोर उतरांनी उलयलो. साबार जण पेशंट आसतलीं, साबार धाकटे नर्सां आसतलीं. हांव मौन रावलो. हांवें म्हजी दिश्ट ताच्या भुरग्याचेर कसयली. डॉक्टरे लागीं म्हळें ताका स्टिचस घालूंक आसा, घाल डॉक्टर. आनी म्हज्या तर्फेन थंयसर आसतली त्या पुलिसाच्या जातीची नर्स म्हज्या बाबतीन उलयली. कालें सर, सर थंयसर इस्काला भितर आसलो जावंक पुरो वो गायज जाल्लो भायर ग्रावंडार हजारां वयर भुरगीं आसात. ह्या सरान कितें करयेत इल्लें समजून उलय, तूं अशिकपी न्ही, तूं शिकपी. म्हज्या तर्फेन ती उलयली. पुलीस वगेत रावलो आनी तिका जोर करूंक लागलो निम्मा केलसा नीव माडी म्हणून. सगळें मौनपणी हांवें स्विकार केलें. उलोवया म्हणून बगता, उलोवंक म्हाका नाका. निमाणें अर्द घंटो रावलो. सॉरी सर, नान बरतें म्हणून आयलो. हांव येवन बरें न्हिदलो राती. पुलिसाक न्हीद मोडोवना, पुलिसाक न्हीद मोडोवना. दुसरे दिसा सकाळीं पुलीस म्हाका फोन करता आनी म्हणटा सॉरी फादर, ನಿನ್ನೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. आणि हांव घरा गेलो. टिचरीक आनी घरा गेलो. कुली सर बराय, म्हजे लागीं सूख मागता. म्हजे वडवेक सांगच्या खातीर हें दृश्टांत सांगलें न्ही. जर तर थंयसर ताणें म्हाका गाळी येडटाना हांव प्रिंसिपल, म्हाकाय हक्क आसा, हांवें ताका गाय करूं ना, हांव जर उलयलो जाल्यार सोशल मिडियार इस्कालाचें नांव पाड जातें. हांवें करूं ना सगळ्यांक वता. इस्कालाचें नांव पाड जातें आनी इस्कालाक एडमिशनां उणी जातीं कोण ना. म्हज्या सस्तिकाय वरवीं कितेंच वायट घडोवंक ना. म्हाका न्हीद पडली पूण पुलिसांक न्हीद पडूंक ना. दुसऱ्या दिसा बक्षाण्याची कृपा वांटून घेवंक आमकां साध्य जालें. त्या देखून बाबा भयणो, आमी दिसपडतें आमच्या जिवितांत, आमच्या वावरांत सोंसणिकाय सांबाळची भोव गरजेचें. देखून सांव पावलो आयच्या दुसऱ्या बसपांत आमकां सांगता, उतरान जावं, कर्णेन जावं,
जे कितें तुमी करतात ते सकड संतोष बरीत काळजान करा, सोम्याच्या नांवी करा. ताचे मरेफात देवा बापाक अर्गां दिया, तो व्हड तुमच्या वावराक प्रतिफळ जोडतेल्यात. हेंच हांवें केलां, हेंच तुमी करनासात. प्रतिफळ तुमी दिसपडते अनुभव करतात आनी देवाक अर्गां दिवन आसात. तर मगाचेनो दिसपडते आमच्या वावरांत तिरस्कार आनी पुरस्कार लाभतना देवाचो सत्कार जोडी तर म्हजो वावर कसो करूंक जाय. परनेसल्यान मन्य बूक अवस्वर 20 आनी 6 तिसरी ओळ सांगता, तुजें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो. हर एक आमचें काम आराम करच्या पयलें देवाचो उगडास काण ते समर्पण दिशी जाल्यार आमी भिवची गरज ना. अडखळ्यो आसतल्यो, तिरस्कार आसतले, पूण पुरस्कार देवातान मेळटलो. त्या देखून येदोळ मनशार आमकां सवय ना जाल्यार खंयचोय वावर करता आसतना देवाचो आशिर्वाद तो जोडणो देवाक समर्पण दिवन आमी करया. दुसरें, सांत पावलान एफेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 6 7वी ओळ सांगता, तुमी सोम्याची सेवा करतात म्हणून लेखून आस्त्या मुखामळान तुमी काम करा. ही मनशाची सेवा म्हणून तुमी बिलकुल लेखचे नाका. कसोलय वावर जावं दी, संतोशान करया. तक्षण आमकां फायदो मेळटा म्हणल्यार बरवशान करचें नाका. देव आमकां बेसांव दिता म्हणल्यार बरवशान आमी करया आनी आमकां प्रतिफळ मेळटलो. तिसऱ्यान, परनेसल्यान सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 16 7वी ओळ सांगता, मनीस भायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर तुजें आंतरीक काळीज पळयता. जेजून पळोवचें आमचें भायलें सैम न्ही, तो पळयता आमचें काळीज आनी मन. म्हज्या काळजांत म्हज्या वावरा विशीं कसलो म्हत्व हांवें दवरला, कशें हांव चिंतून आसा. सर्वेस्परान जेजून पळोवचें तें आनी बेसांवांनी आमकां बरचें. आनी निमाणे बाबा बेन्नो, माथेवाचो वांजेल अवस्वर 5:16वी ओळ सांगता, तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळोवंक आनी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवंक आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. हांवें करचो वावर पळोवन हेरांनी देवाक अर्गां दिवचे. हांवें तुमकां दाखलो दिलो, पुलिसान म्हजें मावनपण पळोवन, म्हजो वावर पळोवन सुरवेर तिरस्कार केलो. ताच्या उपरांत ताणें जेजूक म्हज्या तर्फेन बक्षाने मागलें, अर्गां दिली. हेंच मिसांव करच्या खातीर सोम्यान आमकां विंचला, सोम्यान आमकां बाबर्तान भरला, सोम्यान आमकां बक्षिलां, सोम्यान आमकां आमच्या मलगड्यांक दिलां. सर्व वावराड्या पासून मागता आसतना आमचोय वावर सोम्याच्या हाती समर्पण दिवन ताची मजत मागोवन ह्या येवकारेसांतल्या जेजू मरेपात आमचो दिसपडतो वावर करूंक आत्मी घटाय मेळोवन दी म्हणून मागया. आमेन.